See, regarding this problem, I have already issued stop order yesterday only. I have asked them to stop all the work, what is going of their building, Gera building, and matter is fixed on it. Now I have already told them they have to give me a technical report. That is the first. I will cross-check that technical report with the expert, whether it is enough. Then what step they are going to take to protect this building, this compound wall, all the property of the government. Second thing, I have told them to file affidavit saying that what they are doing is as per the technical things and it is the correct things. What measures are recommended, that they are doing it. Third thing is they will be responsible for anything which is happen to this building or the property of the government, that is art and culture building, and they will bear the cost of repair and put it in the place at the original position. So they will bear the cost. This affidavit they should file before me, and then only I will give the permission. मिडियान रिपोर्ट येवन बॉल जाल्या उपरांत आतां एकलो थंय पावता. विशय आसा म्हणटा तो डायफ्राम वारान थोडेशे खचिल्लो पार्ट, ताका लागून म्हाका दिसता आमी एक ठरयलां की जे पळय टॅक्निकल एक्सपर्ट्स हातून आसा, म्हणजे त्या कोणी डिझायन केला तांकां घेवन आमी बसून कितें जर रेक्टिफिकेशन करपाक जाय, इम्प्रूवमेंट करपाक जाय जाल्यार तें करून आयज तांचें काम बंद आसा. आमचे म्युनिसिपालिटीचे कमिशनरान आज तांकां स्टॉप ऑर्डर दिली आनी ताका लागून काम बंद आसा. म्हणून हाजेर जो पळय कितें तोडगो काडपाचो आसा तो एक्सपर्टां बरोबर बसून तांकां सांगलां हांवें तो तोडगो काडून जे कितें टॅक्निकल मेजर्स घेवपाक जाय ते घेवपाक, ते एट देअर कॉस्ट यू हॅव टू टेक इट, आनी दे हॅव एग्रीड फॉर इट. पूण एक म्हाका दिशिल्लें कितें सिरियस कितें आसत काय म्हणून, पूण तितली सिरियस गोश्ट ना. खंय तरी थोडोसो लँड सेटलमेंट जाल्ल्यान हो इशू जालो. पूण म्हाका दिसता डेफिनेटली वी आर ऑल इंजिनियर्स, आमी सगळे टॅक्निकलच मनीस सगळे जाण, आनी बसून सगळे जाण हाजेर तोडगो काडपाक डेफिनेटली आमी समर्थ आसा. की फुडले 4-5 दिसां भितर कितें तें सगळ्यांक आफोवन सगळ्यांक बसून तांची बसका घेवन, आमचेय बरोबर बसका घेवन आमचे इंजिनियरा बरोबर, आनी तें सॉर्ट आउट करपाक जाय. आता त्यांचें काम बंद केलां तुमी? हय, तांचें काम बंद केलां. कित्याक आनीक काम जर चालू करून जर आनीक डॅमेज जाता असो एक भंय आशिल्ल्यान आमी तेंय काम बंद केलां. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.